देवाची माई पावगी तूं आमकां देवाची माई धीर दिखी आमकां देवाची माई राखून आमकां माई मोसूद कोर पवित्र प्रसादाचे कुडयेंवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोतमंता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पितमीच्या रसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेल्ल्या अंतरिश्ट्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोड करूं येतलो मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे बक्षाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षतांव तशी आमची पथकां बोगोस नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन आमच्या मरणाच्या मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू खातीर विनंती कर आतां आमच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आती आतां सदां सदां काळ आमेन. नियाळ आज 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जेस्तमेनान मोडान आमच्या पातका पासवत रोगोत मेता आनी बापाची खुशी म्हूण मानून घेता. दर एका घराब्यांत आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें एकवट आसूंक आनी तांणी मागण्यांक वेळ दिवंक हे कोतान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षतांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां पूण वाड्यांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी जेजू कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मुरे कृपेन पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे आम्हा पाप्यां कर आतां वेळार मेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन विनंती कर कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा उस्त्या मदें तूं सोदो आनी पूत जेजू आतां सर्वेस मदें तूं सोदो आनी पूत
सर्वेस्पो तुजे ताय तू सोदो आनी पूत जेजू आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आती आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवारांतल्या उच्यांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गावून अदीक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगण्यान सोमी जेजूचेर जल्मोन मारता. ह्या दिसांनी जायतीं आमची भाव भयणां दुयेंत जावन हॉस्पिटलांनी आसात. तीं बेगीनूच बरीं जावन परतून घरा येवंक ह्या कोणांत मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत स्पोटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टारेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे तायसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भागेन बरे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उसरामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भागेन बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उच्यांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गावूर अदीक करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालता. जायते आमचे गांवचे तरणाटे बेकार आसात. तांकां काम सर्वीस मेवल्यार पुरो म्हूण हे कोणांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षतांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेपण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या अति आतां सदां सदां काल आमेन. आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यान स्वर्गावून ओदीक करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू कुडीस घेवन कालवार पडवात चडटा. आमची जायतीं भाव भयणां परदेसान वावर करतात तांकां बरी भलायकी आनी कृपा दी म्हूण हे कोणांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालेन बरोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो चो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचू. भागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू मागेन रे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सोदव चो पूत जेजू मागेन रे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा अपान पुतान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यान स्वर्गार वर अदी करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर सगल्यांक जिवीत दिवंक खातीर सुमी जेजू क्रुसार मोडटा. दूख धरून आपले पातकी जिवीत नवसरूंक आनी वेळ मेळटा तेन्ना सदांच संस्कारांतल्यान बापाचें बोगसणें अनुभवूंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्या बक्षतांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेपण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये अम्मा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गार चड गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुतीचे माये तुमचे जिवीत अमृतांनी बोरवसो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदून करून माई तुका प्रार्थना. आमची दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवाले आनी मोग दुलोब आकवार मारी हे पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र जायचे राणे आमचे पासून माग क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया देवा एकल्या तुज्या पुतान आपल्या जिवितान मन्ना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भगवती आंकवारी मुरीचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसयलेले आसा ते तांकां मेळोशें कूड म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदर आसूं सदां काल आमचे तांय अशें जावं.
भाव माये यो माये घे आमकां तुज्या गोपा भाव माये यो माये घे आमकां तुज्या गोपा. सगळीं बी रावया. उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा. उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा. सर्वेस्पोराची सेवा कोरा आनंदान ताची भक्ती कोरा. सद्गीतां गावून भितर सोरा संतोषाने या देवा मुखार. उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा. उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल इश्टानो, देव बापान मारीक आपल्या एकल्याच पुता जेजू आवय जावंक वेंचून काडली आनी तिचे वरवीं हे संवसारांक जेजू दिलो. तिणें जिविताचे दोर घोडयेक जेजूचो सांगात अणभवलो आनी ताचे आसण्या वरवीं खुशाल जाली. तशीच आमी जेजूचें आसणें अणभवूंक जेजून कुर्सा मोळी तिका आमची आवय करून दिली. हीच मोगाची आवय आमची मागणी आनी काळजाचे आवंडे आपल्या पुता सरशीं दवरता आनी ते सुफळ करून आमची काळजां संतोशान भोगतात. तर आमी तिचे शेगुणी जिवीत आपणावून तिचेच आदारान
जेजूचें आसणें भोगून खरे संतोशान जिविताची वाट चलोवंक हे मिसाच्या बलिदानान भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां मारये सांगाता जेजूच्या आसण्यान संतोसूंक उलो करता. पूण जायते पावटी जेजूच्या आसण्या उद्देशी संतोष भोगचे सुवातेर आमी जेजूच्या आसण्याक लागून घडयेक दुखी जाल्या. ह्या वेळार सगळीं आमची पातकां आमच्या मनांत हाडुया, आमचे गुन्यांव नियाळुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका सोम्याका Kristaka kutku, Kristaka kutku, Somyaka kutku, Somyaka kutku. ह्या वेळार मारेचे विणवणेन तिचे मोजतीन आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो स्नायडर बेरिटो ह्या आमच्या बाबा पासत. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, भोवभाग्यवंतांक वर मारेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विनोवणेन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कॉलॉस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार आनी आखे रचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती वो अधिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगले रचचे आदीं तो आसा आनी तो सगलें एकवटांत सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड
आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सगळ्यांत पयलो जावचे खातीर मेलेल्या मदलो मालगडो कसो तो पुनर्जिवंत जालो, कारण ताचे सवें सगली सुपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें. आनी ताचे उद्देशी ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रगता वरवीं शांती करून सगल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंकूच हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. सगलीं म्हणुया. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. ताचे दारवटेक काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब. सोड गितां गावन भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाटेंत जुदेयाच्या एका नोगरांत दोंडवणान गेली. आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजें खोशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां त्या पोरमोणें पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितांत जायत्या मनशांक आमी भेट्टा. आमच्या जिवितांत जायत्या भावा भयणांचें आसणें आमी अणभवता. थोडी जाण आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटात, जाल्यार थोडी जाण आमच्या जिवितांत दूख हाडटात. गुडेक आमी आमच्या आवय बापायक भेट्टा. गुडेक आमी आमच्या शेपाय शेमायक भेट्टा. गुडेक आमी आमच्या भुरग्यांक भेट्टा. गुडेक आमी आमच्या नातरांक तांचें आसणें आमी अणभवता. गुडेक शेजारी आमच्या भोंवतणी आसात. आमची सोयरीं दायरीं आमच्या भोंवतणी जियेतात. आमची इश्ट मित्रांय आमकां भेटूंक येतात. जाल्यार थोडी जाण आमकां खुशाल करतात, पूण थोडी जाण आमकां दुखी करतात. मोगाड बाबा भयणांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमी घेतला मारये सांगाता जेजूच्या आसण्यान संतोसुया. दुसऱ्या उतरांनी मारिया जशे परी जेजूच्या आसण्या वरवीं तिका संतोष मेळ्ळो, खुशाल ती जाली, तेच भाशेन आमी ह्या मारये सांगाता आमच्या जिवितांतूय जेजू जियेता, आमच्या जिवितांतूय देव हाजीर आसा म्हूण आमी खुशाल जावची गरज. मोगाळ भावा भयणांनो, जेन्ना एक भुरगें एका आवयच्या कुसव्यांत रचोन येता तेन्ना ह्या आवय बापूय खुशाल जातात. जेन्ना हें भुरगें जल्मता ह्या संवसारांत येता तेन्ना ओदिकूच दुप्पेट तांची खुशालकाय वाडटा. ह्या भुरग्याच्या आसण्यान ती खुशाल जातात. गुडेक पेडे दितात, जेलेबी वांटतात, फोगेटी मारतात. ह्या भुरग्याच्या जल्माची खबर आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगतात. इतली खुशाल ह्या भुरग्याच्या आसण्या उदेशी. पूण दुसरे वाटेन पळोवया, जेन्ना कोणूय तरणाटो आनी तरणाटें लग्न संस्कारा भायर एका भुरग्याक जल्म दिवचें आसता, म्हणजे लग्न जायनासतना एक भुरगें ह्या संवसारांत ती जल्माक हाडूंक पावतात, तेन्ना त्या भुरग्या उदेशी, त्या भुरग्याच्या आसण्या उदेशी तांकां दूख भोगता. कित्याक तांकां लॉस जातली, तांची चूक सोबे माजार पोरगोट जातली. आनी ह्या पासत ह्या भुरग्याच्या आसण्या उदेशी तांकां दूख लागता. तर मोगाड भावा भयणांनो, आमच्यान पळोवंक जाता एका भुरग्याच्या आसण्यान आनी एका भुरग्याच्या जल्मान थोड्यांक खुशालकाय येता जाल्यार थोड्यांक दूख लागता. आयज हो सेवा धर्म आमकां म्हणटा तुमच्या जिवितांत जेजू आसा म्हूण खुशाल जायात. जाल्यार जेजू खरेपणी म्हज्या जिवितांत आसा म्हूण हांव स्वत मानून घेता काय? जेजूच्या आसण्यान हांव जियेता काय? जेजूच्या आसण्याक लागून हांव खुशाल आसा काय वो दुखी आसा काय? हांव दुसऱ्यांक जेजूचें आसणें बगूंक हात्यार जालां काय? हेच प्रश्न आमच्या मनांत सांबाळून आयज देवाच्या उतरांत भितर सरुया. आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना आंकवार मारेक देवाचें आपोवणें आयलें तेन्ना ती खुशाल जाली. खुशालकायेन हें आपोवणें तिणें मानून घेतलें आनी हीच खुशालकायेची खबर आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीक दिवचे खातीर ती तिका भेट दिवंक वेता. आनी जेन्ना
आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवंक तांगेर पावली तेन्ना दोगांय कुशाल जालीं. इतली कुशाल की एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान ताणें कुशालकायेन उडकी मारली. इतली कुशालकाय तांच्या जिवितांत वाडली, कित्याक जेजू तांचे मदें हाजीर आसलो. मोगाड भावां भयणांनो, थंयसर आमी पळयता आंकवार मारिया आनी एलिझाबेथ जेजूचें आसणें ती मानून घेतात. आनी जेजूचें आसणें तांणी मानून घेतलें देखून ती कुशाल जातात. जेजूच्या आसण्यान आपलें जिवीत ती जियेतात. देवाची येवजण आपल्या जिवितांत पाळटात. जेजूच्या आसण्या उदेशी ती दुखी जायनात, पूण ती कुशाल. आनी एकामेकाक कुशालकायेचें कारण ती जावंक पावतात. जाल्यार मोगाळ भावां भयणांनो, ह्या आंकवार मारी उदेशी आमी कितें शिकूंक जाय? आयच्या सेवा धर्मांतल्यान कसली शिकवण म्हज्या जिवितांत म्हज्यान घेवंक जाता? पयले सुवातेर आमी ह्याच जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत अणभवची गरज आनी आमी जेजूच्या आसण्यान जिवची गरज. जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय. जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा. देवाचो पूत तो, पूण मनशां मदें येवंक मनीस जालो. जेन्ना जेजूचे शीस वळ्यार आसले, तुफानाक सांपडले, जेजू तांचे बरोबर आसलो. जेजू आमच्याय कोश्टांनी आसा, आमच्याय दुखांनी तो वांटो घेता. जेन्ना जायतीं भावां भयणां आपल्या जिवितांत निराशी बोट भोगतालीं, तांच्या जिवितांत पिडा आसली, जेजू तांकां पावता. जेजू तांच्या जिवितांत हाजीर जाता. जेजू आपलें आसणें तांकां भोगूंक दिता. जेन्ना जेजू मेलो, शिसाच्या जिवितांत आकांत, पूण जायते पावटी शिसांक भेटून आपलें आसणें तांकां भोगूंक दिता आनी आपल्या आसण्या उदेशी तांकां कुशाल करता. आनी जेन्ना जेजू स्वर्गार वेचो वेळ पावलो, ताणें शिसांक म्हणलें, भिवू नाकात, सगल्या संवसाराक वचात, सगल्या देश लोकांक म्हजें शीस करात, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. आनी होय, संवसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. जाल्यार मोगाळ भावां भयणांनो, जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसतलो, देखून आमी आमचें जिवीत जेजूच्या आसण्यान जिवंक जाय. हांव आनी तूं जेजूच्या आसण्यान जियेता काय? जेजूच्या आसण्यान जिवप म्हणल्यार जेजूची उतरां आमचीं उतरां करप. जेजूच्या आसण्यान जिवप म्हणल्यार जेजूच्यो कोरण्यो, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करप. आनी तेन्नाच हांव आनी तूं जेजूच्या आसण्यान जिवंक पावतलीं. आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेता. आमी गोडेक म्हणटा आमी जेजूच्या आसण्यान आसा. आमी गोडेक घरांत मागणें करता. आमी गोडेक म्हणटले जेजू सांगाता आमी आसा. आमी गोडेक रितीरांनी वांटो घेता. आमी गोडेक म्हणटा आमी जेजूक आमचें आसणें भोगूंक दिता. पूण इतलें केल्यारूच पुरो ना. इतलें पळोवनूच देव कुशाल, जेजू कुशाल जावचो ना. पूण जेन्ना आमी स्वर्गीच्या राज्यांत आसूंक, स्वर्गीच्या राज्यांत आमचें आसणें देवाक भोगूंक दिवंक आमी ह्या संवसारांत तयार जाता, तेन्ना देव आमचें सगळें कुशाल जातलो. आनी ह्या पासत मोगाळ भावां भयणांनो, स्वर्गीच्या राज्यांत आमचें आसणें देवाक आमी भोगूंक दिवचे खातीर आमी वावरची गरज. तर देव आपलें आसणें आमकां भोगूंक दिता. देव आपल्या आसण्यान आमकां कुशाल करता. तेच भाशेन आमी देवाच्या आसण्यान जिवंक जाय. आमी देवाच्या आसण्यान जिवन देवाक आमी कुशाल करूंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजूच्या आसण्या उदेशी आमी कुशाल जावया. हांव सुरवातेक म्हणटालो, एका भुरग्याच्या जल्मा उदेशी थोडीं जाण कुशाल जातात, जाल्यार थोडीं जाण दुखी जातात. ह्या संवसारांत जायतीं जाण आसात जेजूच्या आसण्याक लागून कुशाल जावचे बदलेक दुखी जावन जियेतात.
कित्याक जेजू ह्या उतरांतल्यान आमकां शिटकायता, ह्या उतरांतल्यान आमकां तो शिकवण दिता, हो ह्या उतरांतल्यान तो आमच्या जिविताच्या मार्गार आपलो उजवाड घालता, आमकां वायट कितें तें आमकां शिकयता. आनी जायतीं जाण ह्याच शिटकावणेक लागून आपल्या जिवितांत दुखी आसात. जायत्या जाणांनी देवाचें उतर वाचपाचे पासून सोडून दिलां. कित्याक ह्या उतरा उदेशी जिवीत बदलूंक देव आपयता. जायत्या जाणांनी मिसाक येवपाचे पासून सोडून दिलां. कित्याक जेजूचें आसणें तांकां बऱ्याक आपयता. जेजूच्या आसण्या उदेशी गुडेक लॉस भोगूंक पडटली, गुडेक जेजूच्या उतराक लागून दूख भोगचें पडटलें, गुडेक जेजूच्या उतराक लागून लुकसाण भोगचें पडटलें. आनी हाचे पासत जायत्या जाणांनी देवाकूच सोडला. देवाच्या आसण्या उदेशी खुशाल जावचे बदलेक दुखी जावन जियेतात. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो. आनी ह्या पासत जेजूच्या आसण्या उदेशी दुखी जावचे बदलेक आमी खुशाल जावंक जाय आनी ताचे पासत आमी जिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, आंकवार मारिया आमकां सांगता, एकामेकाक जेजूच्या आसण्याची हात्यारां जावया. लेट अस बी इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ गॉड्स प्रेझन्स टू एवरीवन अराउंड यू. आमी गोडेक देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतरा उदेशी आमकां जेजू हाजीर जाता, पूण जायतीं जाण भावां भयणां आसात तांकां देवाचें उतर वाचूंक कळना जाल्यार तांच्या जिवितांत जेजू हाजीर कसो जातलो काय? म्हज्या आसण्या उदेशी, म्हज्या मोगा उदेशी, म्हज्या बोगसण्या उदेशी, म्हज्या सेवे उदेशी, म्हज्या आदारा उदेशी हांव तसल्यांक जेजू हाजीर करतलो. आनी जेजूचें आसणें म्हजे उदेशी बघून ती खुशाल जातली. जेजूचें आसणें म्हजे उदेशी अणभवून ती दादोस जातली. म्हजे उदेशी दुसऱ्यांक जेजूचो मोग मेळूंक जाय. म्हजे उदेशी दुसऱ्यांक जेजूची शांती मेळूंक जाय. म्हजे उदेशी जेजूची कृपा दुसऱ्यांक फावो जावंक जाय. आनी तेन्ना दुसरो मनीस म्हजे उदेशी जेजूचें आसणें भोगतलो, खुशाल जातलो. आनी तेन्ना की हांव जेजूच्या आसण्याचो हात्यार जावंक पावतलो. तर मोगाड बाबा भयणानो, आयज आंकवार मारिया आमकां सांगता, आपल्या सांगाता जेजूच्या आसण्यान संतोसात, जेजूच्या आसण्या उदेशी खुशाल जायात. तर आयज ह्या मिसाचे भेटेंत हो जेजू आमकां हाजीर जातलो, आमच्या काळजांत येतलो. ताका आमच्या काळजांत घेवन ताचें आसणें बघून आमचें जिवीत ताच्या आसण्यान जिवंक, ताच्या आसण्या उदेशी खुशाल जिवीत आमी सारून आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक आमी ताच्या आसण्याची हात्यारां जावंक आमकां आदार आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. न्यांकवार मारेचे विनवणेन आनी मोजोतीन कांय आमची मागणी आनी गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बीस साहेबान आनी याज्ञिकांनी मारये भाशेन जेजूचो खास अनुभव घेवन ताच्या आसण्या वरवीं भावार्थाचे आनी बोरवशाचे उतरांतल्यान पोरजे जेजूचो खरो संतोश वांटूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडारांनी जेजू भाशेन आपले पोजेक बरी ती वाट दाखोवन तिका ते वाटेन चलोवंक फावो तें मेकलेपण दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी, समाजांत आनी पवित्र सोबेंत आमी मायेचो मोग चाकून
आमच्या जिवितांतल्यान तिची भक्ती वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. मारयेन सगल्या वेळार जेजूचो पाटलाव केलो. आमी तिच्या आदारान जेजूचें जिवीत आपणावून ताचे खरें शीस कशें वाट चुकलोल्यांक ताचे सरशीं परत हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, ही सगळी आमची मागणी ल्हानविकायेन आमी तुजे मुखार दवरता. ती तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मौनां दुकोर पिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. बोवा उंडो आल्तार हाडटा, नाकाचो रोस समोर पिता. आमची सुख दूख सोरबेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद कोता. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोणवाळ्या बापा, भाग्यो तांकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीच्या आवयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोवशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तो अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यो तांकवार मारेचो भोक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व मनशांक थंय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनीसकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेंत आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोड पडयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धर्म दुता सांत सुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजूच्या आसण्याक लागून जायतीं जाण खुशाल जावंक पावलीं, जायतीं जाण संतोसलीं. पूण जेजूच्या आसण्याक लागून जायतीं जाण दुख्खी जालीं आनी ह्या खातीर जेजूक क्रुसार पासून मारलो. कांय फावटी आमी जेजूच्या आसण्याक लागून खुशाल जावचे बदलेक जेजू आमचें बरें चिंता म्हूण संतोशी जावचे बदलेक आमी जेजूच्या आसण्याक लागून, ताचे शिटकावणेक लागून, ताच्या उतराक लागून आमी दुखी जाता आनी आमच्या जिवितांतल्यान पासून जायते फावट आमी जेजूक खुर्सार मारता. जेजू देशी खुशालकाय आमच्या जिवितांत वाडोवंक आयज सांकवार मारिया आमचे लागीं मागता. तर ताची शिकवण आमच्या काळजांत घेवंक त्याच जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आख्खांतांतलीं वाटाय. कित्याक रसफुडकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
म्हूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू. ह्या साद्या उंड्या उदेशी आयज तो आमच्या काळजांत येता आनी आपले आसणे आमकां भोगूंक दिता. ताच्या आसण्यान संतोश बरीत जातली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची. मोच्या गायन कुशाल गायनो लासो मोची भितूरची येता मोसो दिवची गो जेसू. Otmia moja gayonku kushal gainu laso moji bitur jieta moso diu jivon Jesus Mukelo mosotmo Virun gelo jiu moso Aelo Jesus Diutaro Apun moso pranazalo Otmia moja gayonku Kusha kainu lasu Moji bitur jieta Moso Deu jivo Jesu Otmia moja gayonku Kusha kainu lasu Moji bitur jieta Moso Deu jivon Jesu
आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजी कुडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमीन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योतांकवार मरे देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय बोरी तुजी खोशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ बाबा भयणानो, आतां निमाणें गायन सोंपल्या उपरांत आमी पवित्र संस्काराक बसवण करतल्या. तर घडटात आनी रावचें म्हूण आमी मागतां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. जेजूच्या आसण्या उंदेशी संतोश बरीत जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडोदका. निमी घालुया. सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखोवलोल्यांचे माई, तुवें ह्या खुशालकायेचो उगडास काडटोल्यांक एक खेरीत शेकाय बासायल्या. तर तीच शेकाय म्हाका ह्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास दिवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. थोडोसो वेळ ओगी रावया आनी आमकां मागणी आसात, आमकां गरजो आसात. आंकवार मारे उदेशी देवाक सांगुया. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजतीन आसलोलो मोग खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तीच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली तें म्हजें मागणें आयकून घे. सगलीं बाराबोर म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज टायसा उस्ट्रा मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माई, बापियां खातीर विनोदी कोर. आमच्या मनाचे वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज टायसा
उष्ट्ऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मरी देवाची माई बापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोजटायसा उष्ट्ऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मरी देवाची माई बापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ए देवाची माई, हें म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले हें म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव अत्रेकतां. हे संस्थोल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. तेच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खोतखोतायेन मागतां, ज्या खोतखोतायेन तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोजटायसा उष्ट्ऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मरे देवाची माई बापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. अंकवार मायेक आमची सांगाती गावया, राणी स्वर्गावेली काळसांतान वंदुया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये. पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उच्चान. 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 ये पवित्र आत्म्या, देवय तुझो उसो. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुझो उसो. देवय तुझो उसो. देवय तुझो उसो. पवित्र आत्म्या, ये मोच्या काळजान. पवित्र
पवित्र आत्म्या ये मोच्या काळजान पवित्र आत्म्या ये मोच्या काळजान पवित्र आत्म्या ये मोच्या काळजान ये पवित्र आत्म्या देवोय तू सो ये पवित्र आत्म्या देवोय तू सो देवोय तू सो देवोय तू सो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया. जेजू ह्या वेळार उंड्या सोयबान आमचे मोदें हाजीर जातलो. ताका येवकार दिवंक तयार जावया. आमची काळजां मनां शांत करुया. देवाचो पूत तो आयज ह्या वेळार आमचे मोदें उंड्या सोयबान उंड्या रुपान तो येतलो. सगळीं आमची भायलीं चिंतनां पयस दवरुया. काळजान मनान आमी जेजूचें आसणें भोगूंक तयार जावया. भाग्योंत माता तेरेजा अशें म्हणटा, spend as much time as possible in front of the Blessed Sacrament, and He will fill you with His strength and His power. जाता तितलो वेळ पवित्र संस्कारा मुखार सार, आनी तोच देव तुका आपल्या बोळान भरतलो, आपली सोकोत तुका दितलो. आनी ह्या वेळार ताची सोकोत आपणावंक, ताचें बोळ घेवंक आमी तयार जावया. भाग्यवंत जुआंव मारी वियानी अशें म्हणटा, when tempted to despair, I have only one resource: to throw myself in front of the Blessed Sacrament like a little dog at the feet of his master. जेन्ना म्हज्या जिवितांत ताळण्यो येतात तेन्ना एकूच म्हाका उपाय आसा. जशें परी एक सुणें आपल्या दोनया मुखार सोरपडटा, तेच भाशेन सर पदवेदार देवा मुखार पवित्र संस्कारांत वचून म्हज्याच जिविताचें समर्पण ताका करूंक. ह्या वेळार आमचें सोक्त जिवीत ह्याच सर पदवेदार जेजू मुखार सरपटूंक, आमच्याच जिविताचें समर्पण करूंक तयार जावया. भाग्यवंत जुआंव बॉस्को पवित्र संस्कारा विशीं उलोवन अशें उद्गारता, There are two things that the devil is deadly afraid of: fervent communion and frequent visits
to the Blessed Sacrament. दोन वस्तू देंवचार खोरायेन भियेता ते म्हणल्यार परतून परतून खोमोय नांव घेवंक आनी परतून परतून पवित्र संस्कारांक भेट दिवंक. असल्या मनशांक देंवचार खोरायेन भियेता आनी ह्या वेळार ह्याच देंवचाराक आमच्या जिवितांतल्यान पयस दवरूंक, ह्याच सैतानाक आमच्या जिवितांतलो पयसावंक जेजू मुखार आमी आयल्यात. जेजूचें आसणें आमी भोगूंक रावता. ह्या वेळार ह्याच जेजूक आमचें मोदें येवकार दिवया आनी गीत गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात. Sorvespora mukaraya taka dinvasuya totir koro amachi taron taka wakanuya Sorvespora mukaraya taka dinvasuya Aki pritum sogolo sonsa Kajata asa Otsos porvo kol dorye Tanis kurun hardlia Sorvespora mukaria taka dinvasuya totir koro amachi taron taka wakanuya Sorvespora mukaria taka dinvasuya Sorpor poria daci muga Amco eklos diuto Ami sugli daci porza Sorvau veliu shiriu Sorvespora mukaria taka dinvasuya totir koro amachi taron taka wakanuya Sorvespora mukaria taka dinvasuya सर्वेस्परा मुखार आमी आयल्या ताका वाखाणूंक ताका दिनवासूंक सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर सगल्या ताच्या सांगाता पासत सगल्या ताच्या बऱ्या देण्या खातीर ताका दिनवासूंक ताका वाखाणूंक आमी ताचे मुखार आयल्या ताचे मुखार आमी आयल्या
सोरपोट पडूंक, ताचे मुखार आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक. आमचें जिवीत घोडेक जोड जालां. आमच्या जिवितांत घोडेक दूख आयलां. आमचें जिवीत घोडेक आमकां वायटाक ओडटा. आमच्या जिवितांत कितलें म्हूण कुरीस आमचें जिवीत निराशीपणाक सांपडलां. दुखां म्हज्या दोळ्यांतल्यान व्हांवतात. प्रश्न म्हज्या जिवितांत उप्रासल्यात. फुडाराक म्हजें कितें जातलें? फुडाराक म्हज्या घोराब्याचें कितें जातलें? म्हाका कांयच समजना. जिवीत जोड जालां. तुफान म्हज्या जिवितांत आयलां. आयज ह्या सोर पदवेदार देवा मुखार हांव आयलां म्हज्याच जिविताचें समर्पण करूंक. ताचे मुखार सोरपोट पडूंक. ताचे मुखार आयज हांव आयलां कित्याक हांव ताची शेडी. हांव पवित्र सभेचो वांगडी. ह्याच जेजूचो हांव पाटलाव करतां. क्रिस्त हांव म्हूण हांव म्हाकाच पाचारतां. जेजून म्हाका आपल्या रोगतान जिखून घेतला, विकतो घेतला. ह्या पासत ताचे मुखार हांव आयज आयलां. तो म्हजो देव, तो म्हजो रोचणार, तो म्हजो सांबाळणार. आयज म्हाका पळयोवन देव संतोश भरीत जाला. होच जेजू आयज खुशाल जाला. म्हाका पळयोवन ताका खुशालकाय भोगता. एक एकल्याचेर ताची नदर आसा. एक एकल्याक तो नांवान ओळखता. आयज कितलीं जाण आमी ह्या इगोर्जेंत आसा, पूण आमकां सगल्यांक होच जेजू नांवान ओळखता. ताची नदर आमचेर दर एकल्याचेर आसा. ताची नदर आमचे जिविताचेर आसा. आमचे दर एकल्याचें जिवीत ताका उक्तें. कित्याक आमी सगलीं ह्याच जेजूचीं. आमची नदर ह्याच जेजूचेर घालुया. ताका पळयोवन संतोश भरीत जावया. तो खोडोप, तो आमचो तारूक. ह्याच खोडपाचेर आमचें जिवीत बांदूंक ताणेंच आमकां आपयल्यां. जाल्यार म्हजें जिवीत ह्या जेजूचेर थारलेलें जिवीत काय? आयज होच जेजू तुजेर नदर घालून म्हणटा, म्हजेर तुमचें जिवीत बांदात. कसलेंय तुमच्या जिवितांत तुफान आयल्यार तुमच्या जिविताचें घर मोडोंक पावचें ना. तुमचे कुरी सुकलून दवरात. म्हजे फाटल्यान येयात. हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात. हांव तुमकां दादोशी करतलों. सगलो संवसार ताणेंच घडोवन हाडला. जाल्यार म्हाका दुसऱ्या वस्तूची गरज ना. संवसार म्हाका ओडटा, पूण म्हाका संवसाराचीय गरज ना. होच जेजू म्हाका जाय. कित्याक तो म्हज्या जिविताचो उरूम, तो म्हज्या जिविताचो शेवट. हीच कल्पना आमच्या मनांत सांबाळून गीत गावया. तूंच जेजू,
तूंच म्हाका जाय. Jesu naka maka greska Jesu karnige sogli boda Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Jesu naka maka Jesu karnige sogli podvi Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Tu Jesu Tu Jesu, Tu Jesu, Tu's makasa. Lamang ka naka moron naka, boray naka, piday naka. Tu Jesu, Tu Jesu, Tu Jesu, Tu's makasa. Tu Jesu, Tu Jesu, Tu Jesu, Tu's makasa. Jesu naka maka gorsa Jesu karnige sogolo sontu Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Jesu naka maka viso Inam naka vusvon naka Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu's makasa
जेसू म्हज्या नाका म्हाका ही संवसार दितली गिरेस्काय, कारण गे सगली संवसार दितेली बोडाय तूंच म्हाका जाय. जेसू म्हज्या संवसार म्हाका वडवीक दिता म्हूण सांगता. संवसार म्हाका पदवी बुलयता, कांयच म्हाका नाका, कित्याक तूंच म्हाका जाय. सर पदवेदार देवाच्या पुता, हो संवसार म्हाका लांब आंवक बसयता. आनीक दीस म्हज्या जिवितांत वाडयता म्हूण आमकां उतर दिता. पूण ह्या संवसारांतले दीस कित्याक उपकारता? तूं नासतना म्हजें जिवीत सोबना. ह्याच खातीर तुका हांव भुल्लां. तुका म्हजें जिवीत ओतरेकता. तूंच म्हाका जाय. मोगाळ बाबा भयणानो, जेसू आमचे मोदें हाजीर आसा. वर्सां फाटीं उंड्या सोयबान तो येवंक ना, पूण मनशा सोयबान ह्या संवसारांत तो आयलो. मनशांनी ताका पळयलो, मनशांनी ताका ओळखूंक ना. मनशांनी म्हणलें हो तेव्याचो पूत. तो आमचे मोदें वाडला, ताका आमी वाडटना खेळटना पळयला. तो देवाचो पूत जावंक फावना, तो देवाचो पूत जावंक शकना. मनशा रुपान मनशा मदें आयलोल्या मनशाक, देवाच्या पुताक मनीस ओळखूंक विसरलो. जेसून तोमासाक म्हणलें, पळयलोय म्हूण तुवें सोत मानलें? पळय नासतना विस्वास दवरतात ती अदीक सुभागी. आयज गुडेक आमच्या मनशाळ दोळ्यांनी आमच्यान देवाक पळोवंक जायना. आमच्या मनशाळ दोळ्यांनी आमच्यान जेसूक सांसपूंक आनी नदरेन पळोवंक जायना. पूण हो जेसू ह्या वेळार उंड्या सोयबान आमचे मोदें आसा. आमचे मुखार आसा तो सादो उंडो न्हय, पूण तातूंत देवाचो पूत लिपलेलो आसा. जेजू क्रिस्त ह्या उंड्यांत रिगलोलो आसा. आपलें आसणें तो आयज आमकां भोगूंक दिता. ह्या पासत ताच्या आसण्यान संतोसुया, ताच्या आसण्यान खुशाल जावया. हे वेळार आमच्यो मानो बागावन ताका नमस्कार करुया. गीत गावया, तुका आमी पळोवंक ना. आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना, पूण
स्वभावा जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू सोरोत्रा तुझी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी कोणाशी वचू आमी तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर विस्वास दिवता तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर विस्वास दिवता जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू तूं एकलो आमकां बासायताय सासणीक जिवी बासावणीत पेट्टा विस्वास बासावणीत पेट्टा विस्वास तुका आमी पळोवंक ना तोरी मोग तुजो कोता तुका आमी पळोवंक ना तोरी मोग तुजो कोता जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू आमच्या तारुका जेसू तूं चड चड बरो सगळो मोग तुका फावो आमचे सुख तुज्या मोगान आमचे सुख तुज्या मोगान जेसू मुखार आमी सोरपटल्या जेसू मुखार आमी दिमी मोडल्या कित्याक सोर पदवेदार देवाचो पूत तो देवान आमच्या मोगा पासत आमचे मोदें ताका धाडलो पूण जायत्या जाणांनी ताका वायट उतरांनी पाचारलो जायत्या जाणांनी ताका पयसायलो जायत्या जाणांनी ताका वायट उतरां उलयलीं जायत्या जाणांनी ताचेर थिपी उडयली ताचेर मुठयो मारल्यो ताच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकूट घातलो ताचेर खुरीस उबारलो ताका खुर्सार खिडायलो आमी कडेक जायते फावटी अशेंच केलां आमच्या उतरां उदेशी आमच्या कोरण्या उदेशी आमच्या आवंड्या उदेशी आमच्या चिंतना उदेशी ह्याच जेजूक आमी पयसायला ह्याच जेजूचेर आमी खांट्याचो मुकूट घातला ह्याच जेजूचेर आमी कुरीस घातला
ह्या जेजूचे कोश्ट आमी वाडयल्या, ताका कुर्सार किडायला, पूण होच जेजू सोर पदवेदार देवाचो पूत तो सोपुण्णाय ताच्या जिवितांत आसा. सगळी जाणवाय ह्याच जेजू भितर रिगल्या. ह्याच पासत ह्याच जेजून कुर्सार तावन म्हणलें, बाबा तांकां बोगोस. कित्याक ती कितें करतात तें ती नोकळोत. मोगाड बाबा भयणानो, जेजू आमचें बरें चिंता. आमी जेजूचें बरें चिंताव काय? जेजू आमकां बरें आवडटा. आमी देवाक बरें आवडटा काय? जेजू आमकां खुशाल दवरूंक सोदता. आमी ह्याच देवाक, ह्याच जेजूक खुशाल करून जिवीत जियेता काय? ह्याच देवाक आमी दुखयता, ह्याच देवाक आमी खिणटा. आमचें बरें चिंतल्या देवाक, जेजूक आमी एके भाशेन खुर्सार मारता. आमचें जिवीत देवाक मानवलोलें न्हय, पूण सैतानाक मानवलोलें आमी गोडेक केलां. पूण तरी आसतना जेजू आयज म्हणटा, ह्या उंड्या रुपान येवन तो आमकां म्हणटा, जिवीत बदलात, जिवीत नवसरात. म्हजो बाप तुमकां बोगसूंक तयार. कितलोय पयस तूं गेला जायत, कितलें वायट तुवें केलां जायत, म्हजो बाप तुमकां परतून वेंगोवंक तयार. परतून येयात, म्हज्या बापा सोरशीं येयात. हांव तुमकां म्हज्या बापा सोरशीं एकठांवंक सोदतां. म्हज्या बापा सोरशीं स्वर्गार व्हरूंक सोदतां. आयज जेजू म्हणटा, बापा ह्या सगळ्यांक बोगोस. ही तुजी भुरगीं, तुवें तांकां रोचल्यांत, तांकां बोगोस. कित्याक ती सोक्त मनशां, ती किरकोळ मनशां, मनशाडो सोगतायेक लागून गुडेक ती चुकलीं, तांकां बोगोस सायबा. अशें जेजू ह्या उंड्या सैमान आमचे मदें येवन आपल्या बापाक उलो करता. आमचें धोळटीरपण ओडकून घेवया, आमचें खोटेपण मानून घेवया. आमी आमच्या देवाक दुखयलां म्हूण जाणो जावया. आनी त्याच देवाचें बोगसणें मागून गीत गावया, पातोक म्हजें केदें.
दिलो बोगसून वेगे घेया जेजू आमकां सदांच पवित्र संस्कारांक रावता. जेजू सदांच आमकां पळोवंक ओतरेकता. ह्याच जेजून आमचें सोबें जायतें बरें केलां. घुडेके जायते पावटी आमी वायटूच पडयलां. वायटाचेरूच आमची नदर आसा. ह्या जेजून आमचें सोबें कितें बरें केलां तें नियाळूंक घुडेक हांव चुकलां. दुरेका दिसाक दुरेका खिणाक तो आमचें सोबें मिलाग्र आदारता. तो आमचें सोबें बरें करीत आसा. ह्याच देवान आमकां जिवीत दिलां. जिवीत एक मोलाचें देणें. जेजून देवान आमकां आपणा सारकी रोचल्यांत. जिविताचें देणें कितलें म्हूण मोलाचें. जिवीत नासलें जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसची नासल्या. हें जिवीत आमकां त्याच देवान दिलां. पूण हें जिवीत हांवें ओडकून घेतलां काय? हें जिविताचें देणें देवान म्हाका दिलां म्हूण हांवें मानून घेतलां काय? आयज ह्या जिविताचें व्हडतेपण आमी ओळखून घेवया. हें जिविताचें देणें कितलें मोलाचें तें समजून घेवया. आमकां घोडेक हें जिवीत सदांचेंच जालां. हें जिवीत आतांच देवाच्यान सोंपोवंक जाता. पूण जेजू देव अशें करचो ना. देव इतलो दारूण जावचो ना. ह्याच म्हज्या जिवितांत जेजून जायते बरे गूण घातल्यात. कितले जाण ह्या संवसारांत आसात कुड्डे, पूण देवान आमकां दोळे दिल्यात. ह्या संवसारांत कितले जाण आसात बेरे, देवान आमकां आयकुशें केलां. ह्या संवसारांत कितले जाण आसात मोने, पूण आमी उलोवंक शकता. कितले जाण आसात ह्या संवसारांत गिन्यानान उणे, पूण देवान आमकां चिंतूंक गिन्यान मोत दिल्या. ह्या संवसारांत कितले जाण आसात पाणगे, तांच्यान चलूंक जायना, पूण देवान आमकां हात पांय दिल्यात. देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरें केलां. ह्याच देवाचें बरेंपण ओळखून घेवया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. गीत गावया. आर्गां तुका सुमया.
Argatuka Somia, Argatuka Donia, Argatuka, Argatuka, Atawani Sasna. Tuve makarotsuloi, tu somokocha. Tuve makaposloi, tu ci sakrikocha. Tuve makavisloi, sasna suka paucha. Turi makafavonoi, sumia makafavonoi. Turi makafavonoi, sumia makafavonoi. Argatuka Somia, Argatuka Donia, Argatuka, Argatuka, Atawani Sasna. Argatuka Somia, Argatuka Donia, Argatuka, Argatuka, Atawani Sasna. कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक लागून कितली जाण ह्या संवसाराक सोंपून गेल्यात. म्हाकाय गोडेक ही पिडा लागल्या व ना लागल्या, पूण आयज पासून हांव जियेतां. देवान म्हाका आयज दीस पासून ह्या पिडेंतलो निबारला. केदें व्हडलें विस्मीत. लाखांनी लोक सोंपोन गेलो, मरून गेलो. आमच्या दोळ्या मुखार जियेतलीं भावां भयणां नाच जालीं, पूण आमचे दोळे अजुनूय उक्ते आसात. आमी अजुनूय स्वास घेता, आमी अजुनूय चलता भोंवता. कितलो दयाळ आमचो देव आमचे सोबे. आमकां हें फावो न्हय, कित्याक आमी देवाक गोडेक दुखयता, पूण देव आमचें जिवीत बरेपणांनी भरीत आसा. देव आमच्या पातकांचेर चुकीचेर आपलो विसर घालता, आमकां बरेपणांनी भरता. कित्याक होच देव आमचें बरें चिंता, आमच्या बऱ्या पासत तो वावुरता. आयच्याच दिसांत जोडी तर आमी भितर सरलीं सकाळ तें दोनपार आनी दोनपार तें सांज पासून कितलें बरें देवान म्हजें सवें केलां. गोडेक हांगासर इगोर्जेंत येताना गोडेक आमकां अपसो एक घडोवंक शकतालो, पूण घडोवंक ना. आयज सकाळींच गोडेक म्हाका मरण येवंक शकतालें, पूण कांयच जालें ना. अजुनूय आमी जिवी आसा. ताची बरेपणां, ताचें आसणें आमच्या जिवितांत ह्या वेळार ओगेपणान ओळखुया. ताणें आयज दीस पासून म्हज्या जिवितांत कितें बरें केलां तें सोदून काडुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावुया. देव तुजें सवें कितलो बरो जाला तें नियाळ. देवान तुका कितें कितें बरेपणांनी बोल्ल्यात तें तुज्या मनांत हाड. एक शेमाय कुशालकायेन आयज देवाक दिनवासता, कित्याक तिका एक नातवाचें देणें फावो जालां. एल्स्टन रिबेलो हो आमचो भाव हॉस्पिटलांत आसलो. गेल्ल्या सातोड्यांत पिडेंत तो आसलो. तो आतां परत घरा पावला. ह्या पासत ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर, ताच्या इलाजा खातीर देवाक दिनवासुया, वाखाणुया.
आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन देवाक आमचे दिनवाशी काळीज मौन उबारून गावया वाखाणणी. वाखाणीन देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुत्रा, वाखाणी पवित्र आत्म्या. सगल्या काळसान देवाक दिनवासूया. वाखाणीन देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुत्रा, वाखाणी पवित्र आत्म्या. रुसनाराक मोय मार्गा, आपणायली ताची भुरगीं, वाखाणूस ताका सोदा. रुसनाराक मोय मार्गा, आपणायली ताची भुरगीं, वाखाणू ताका सोदा. तारुकाक वंदन दिनवास, सोडयली बाबोयन ताची, राचेरूच विस्वास देवता. तारुकाक वंदन दिनवास, सोडयली बाबोयन ताची, ताचेरूच देव विस्वास. मोगाच्या आत्म्याक वंदन, काळजाच्या धुलो पावण्या, काळजाचे मानो गायो. मोगाच्या आत्म्याक वंदन, काळजाच्या धुलो पावण्या, काळजाचे मानो गायो. जेजू आमकां पळयता. जेजूची नदर आमचेर दर एकल्याचेर आसा. जेजूचें आसणें ह्या वेळार आमी भोगता. सूर पदवेदार देवाचो पूत आमचे मदें आसा म्हूण आमी जाणो. जाल्यार आमी जेजूच्या आसण्यान आमचें जिवीत जियेता काय? आमची नदर ह्याच जेजूचेर तिरावया. होच जेजू आमच्या जिविताचेर नदर घालता. ह्याच जेजूचेर आमची नदर आसूं दी. सगळें आमच्या मनांतलें आमी कुशीन दवरुया. कितलें जोड जिवीत घेवन आयज हांगासर हांव आयला जायत तें सगळें कुशीन दवर.
देव ताचो परामोस करतलो. देव आमचें जिवीत उक्तेपणी जाणा. ताका आमचें जिवीत थावें, आमचें आख्खें जिवीत ताच्याच हातांत घालुया. ताच्या आसण्यान खुशाल जावया. कित्याक सगल्या परस पदवेदार देवा मुखार आमी आसात. ताचे मुखार हो संवसार एक चिकोल. संवसाराक ह्या देवा मुखार कांयच मोल ना. असल्या देवा मुखार आमी आसा म्हूण जाणो जावया. ह्याच जेजूचेर आमची नदर घालुया. ह्या वेळार आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत उबारतना आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. ज्या बाबा भयणांक काम ना, वावर ना, तसल्या पासत मागुया. जायतीं जाण भुरग्याच्या देण्याक कोतरेकतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचें कुटुंब मोडोंक पावलां, आपणा पासत माग म्हूण सांगलां. जांचें जिवीत निराशेपणाक सांबडून आपलें जिवीत सोंपोवंक येवजितात, जीं कोण वायट रस्त्यार पावल्यांत, कसल्याय भासाच्या त्रासांक सांपडल्यांत, एका आमच्या नावेलच्या फिरकोरसकारां पासत, एका आमच्या नावेलच्या फामिलींक पासत ह्या मागण्याचे रितींत खंयसरूय थावन ऑनलायन वांटो घेतात, तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. कोण तरी आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता आनी आपल्या दुवेक बरो वावर मागता. एल्स्टन आमच्या बाबाक देवाचो आशिर्वाद, देवाची पेकोवणी मागता. कोण तरी कसतरी आपल्या गोरकाराक, आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागून जाणवाय मागता. कोणाक वावर जाय,
वावर ना जावन जिवीत आकांताक सांपडलां. कोणाचोय तरी गोरकार सोरो पियेता. ल्हानसो पुल्लो भुरगो आवय बापायचें आयकोना. भुरग्याक बरे भाशेन शिकूंक जाय, देवाचो आदार सोदता. कोणाची तरी पासपोर्ट बेगीनूच मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण कोण एकलो आमचो भाव ओतरेकता. लग्न जाल्ली दादलो बायल आपल्या जिवितांत भुरग्याचें देण्याक ओतरेकता. नेतन ह्या आमच्या बाबाक पेकोवणी मागुया. फिलू आमची भयण किडनीच्या दुयेंसाक सांपडल्या. तिका पेकोवणी मागुया. कोणाचोय तरी बापूय पिडेंत सांपडून हॉस्पिटलांत आसा. कुटुंबांत आकांत आयला. त्या कुटुंबा पासत मागुया. तांच्या बापायक भलायकी मागुया, पेकोवणी मागुया. हे वेळार उबी रावुया. आनी आमची मागणी त्याच बापा मुखार दवरून दोनूय हात उक्ते करून आमच्या बापाक उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. ह्या वेळार आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालुया. आमचो हात जेजूच्या हातांत घालुया आनी सगळीं बराबर गावुया. तुज्या हातांत म्हजो हात. तुझ्या हातात म्हजो येशू घालता. तुका देखून विश्वासा येशू दोर्धावा. तुझे भोरे दोंगो काढून सोडटा. तुझ्या उदराक पाळो
Susa Veta Dusman Moche Biraku Maka Biratna Tuso Gurisu Baru Jesu Yeta Tuso Patlau Sodaka Jesu Mochimba Tuso Atmo Makadi Tuso Govaira Tuja Mogar Bapashi Jesu Matavo दिमी घालुया देवाचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया जेजू आपलो आशीर्वाद आमकां दिवंक सोदता खंयच्या मनशाचेर आशीर्वाद जाय खंयच्या तुज्या वावराचेर देवाचो आशीर्वाद जाय खंयच्या तुज्या कुडीच्या बागाचेर जेजूचो आशीर्वाद जाय तो तुज्या मनांत हाड संस्कारांत आसलेल्या जेजूचो आशीर्वाद आमकां सोदतना आमी गीत गायतले हांव संस्कारांत इतल्या व्हडत्या संस्कारां कितल्या व्हडत्या सास्तागेन नोमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सोयवाचे विशय आमचे Gospoda Duta Muka Dirvado Amso Baba Soy Vorte Vishoy Dina Pridicha Baba Amcha Soy Tibon Hutakacha Murgotun Kasatora Vonduya Vakanuya Obsolyata Chemotlo Mogacha Povitratmya Samsarko Kaltepona Mandyuya Sasna Sasna Amen. 「
ह्या वेळार त्या जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मानो बागावया. देवा कारका देवया देवा तीनवा सुया देवा आर्गा देवया देवा तीनवा सुया